हांगासर जमलेल्या सक्कड कलाभिमादींक बरी सांज मागता आनी बरो येवकार मागता. आतां तुमच्या मुखार प्रस्तूत जाता 177वी मैनाळी मंची ओ ला रे एका मोगा संगीत पैण प्रस्तूत करतात शिल्पा आनी स्टीवन कोटिनो. दया करून तांणी मुखार येवचें. आमी आमच्या अध्यक्षतावन एक फुलांतरो स्वीकार करचे म्हणून विनंती करता. तळयो. हाच्या उपरांत CD मेकलेकर हांगा जावंक आसतलें. आमच्या मतगात आसात उडपी दिसतावन PR आयल्यात फादर डेनिस डेसा. तशेंच साबार आमचे पाद्र्या हांगा आयल्यात. तशेंच कर्नाटका कोंकणी अकादेमी साहित्य अकादेमीचे अध्यक्ष मानेस रायबाब आमच्या मुखार आसल्यात. तशेंच रचनाचे अध्यक्ष मानेस्त गिल्बर्ट डिसोजा आनी तशेंच तांचे भाऊ आनी आमचे वोटदानी आमचे पोशाक मानेस्त मायकेल डिसोजा हांकां सर्वांकी तुमच्या सर्वांच्या तर्फेन मानसमान स्वागत करता. देव बरें करूं. मुखार ओलारे CD मेकलेकर यांचो रंको रायनल सिक्वेरा दयाकर मुखार येवचें. देव बरी सांज मागता जमलेल्या समेस्तांक. पयल्यान पयलें तुमकां समेस्तांक इश्टागतेच्या दिसाचे शुभाशय तुमकां हांव पाठयतां. एक चली आपल्या नेणट्यापणांतावन तिका संगीताचो मुस्त भिरूस. सबार स्पर्ध्याक ती वेता आनी सबार इनामां ती घेता. तिचो सुमधुर ताळो आयकून सबारांची मनां पिसवातात. अशें आसता तिका फाटल्यान एका फाटल्यान एक कवळेन तिका गावंक म्हणजे भक्तीक तशेंच हेर कवळेंनी गावंक तिका अवकाश मेळटा आनी तिचो ताळो दिवन त्या आल्बमाक या त्या कवळेक ती सोबायती दिता. अशें आसतना तिच्या ह्या सुमधुर ताळ्याक तिका फावो ती किर्ती लाभता. कितें म्हण तुमी विचारशात तें जावन आसा 5वो जागतीक कोंकणी संगीत पुरस्कार. हातूंत श्रेश्ठ गावपीण जावन तिका बिरुद तो लाभता. आनी अशें आसतना सबारांनी तिका विचारला जावंक पुरो हेरांच्या कवळेन तूं गायताय आनी तुका पुरस्कार मेळटात. अशें आसतना तुजीच कवळी कित्याक तुवें काडून वचो म्हूण. अशें एक सोपान आपल्या पती स्टीफन कोटिना सोबें घेतिल्लें एक सोपान हांगासर आयच्या दिसा जारी जाला आनी तेंच आसा ओ ला रे एक मोगाचें संगीत भयण. आतां ह्या कार्याचे हे कवळी मेकलेकरच्या कार्याक हांगासर तुमी व्हडा संख्यान जमल्या. तुमकां पयल्यान पयलें स्टीफन कोटिना तशेंच बाय शिल्पा कोटिना हांचे तर्फेन माया मोगाचो स्वागत तुमकां मागता. वय वडुलतानिका चलये विशयांत उलयलो. चली कोण म्हूण तुमकां गोत्ता हांवें सांगिचें म्हूण ना. देखून पयल्यान पयलें तांकां ह्या दिसाचें अभिनंदन पाठोवया. ती जावन आसा बाय शिल्पा कोटिना आनी तशेंच बाब स्टीफन कोटिना. तांकां पयलें ह्या दिसाचें अभिनंदन आमी पाठोवया. विनंती करता बाय शिल्पा कोटिना तशेंच बाब स्टीफन कोटिना तुमी दायकन आमच्या मानाच्या सैर्यांक हांगासर वेदिक आपोवन हाडिचें म्हूण विनंती करता. आमी ताळयांचो आवाज दिया आनी आमच्या मानाच्या सैर्यांक हांगासर वेदिक आपोवन हाडटना ताळयांच्या आवाजान तांकां स्वागत करया. तशेंच हांगासर आमचे सवे आसात हिंदुस्थानी संगीतान परिणीत जाल्ली तशेंच बाय शिल्पा हांची मोगाची क्लासिकल टिचर ती जावन आसा विदुशी वसंती आर नायक. तांकां ह्या कार्याक आमी स्वागत मागता. बाय शिल्पा कोटिना आतां तांकां स्वागत करतली. कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमीचे अध्यक्ष हांगासर आसात मानेस
रॉय कॅसिलिनो तुमकां ह्या कार्याक आमी माया मोग्याचं स्वागत मागता विनंती करता बाब स्टीफन गोटिना तुम्ही फुडें वयचे आनी फुलांचो स्वागत बाब रॉय कॅसिलिनोक दिवचो ताळयांचो आवाज मोगाचे माणसोबनाचे गुरकार विश्व कोंकणी कलारत बाब एरिक होझेर हांगासर आमचे सुवे आसा तुमकां ह्या कार्याक आमी मोगाचं स्वागत मागता बाब स्टीफन गोटिना फुडें वचचे आनी एरिक बाबाक तुमी स्वागत करचो तशेंच माणसोबनाचे अध्यक्ष आसात बाब लुई पिंत तुमकां ह्या कार्याक आमी माया मोगाचं स्वागत मागता विनंती करता बाब स्टीफन गोटिना फुडें वयचे आनी फुलांचो स्वागत तुमी दिवचो ओला रे कार्या फाटल्यान तशेंच कवळे फाटल्यान वावर केले दोग दंड मानेस्त हांगासर आसात तांकां ह्या कार्याक आमी स्वागत करता पयल्यान पयले संगीत गुरू बाब जॉयल पिरे तुमकां आमी मोगाचो स्वागत मागता विनंती करता बाब स्टीफन गोटिना तुमी फुडें वयचे तशेंच 7वो जागतीक कोंकणी संगीत पुरस्कार हातूं बेस्ट म्युझिक डायरेक्टर बिरुद आपणायलो आमचो मोगाचो संगीत डायरेक्टर बाब रोशन डिसोजा तुमकां ह्या कार्याक स्वागत फुलांचो मान आतां बाब स्टीफनाक देव बरें करूं आतां ओडलता हांव तुमी राखून आसल्यात साबार दिसात हांव राखून आसल्यात ती राखून आसल्या तुमी राखून आसल्यात हांव राखून आसल्या ती गडी हांगासर पावल्या ओला रे एक मोगाचें संगीत पैण ही कवळी आतां मेकळी करचें कार्य हांगासर आतां आमी चलोवन व्हरतले आतां हांगासर तुमचे समोर आनी हांगासर जमलेल्या सैऱ्या समोर मेकळीक जाता ओला रे आयचे दिवसू शिल्पाल जिवनांतू व्हड दिवसू तिजे ताळ्यांतू सुंदर ताळ्यांतू एक आल्बम सीडी आल्बम भायर पडला आनी तिजे जिवनांतू मस्त एक उजवाड आयलो म्हणून हांव सांगता हे एक सिडीन तूं राबनाशी ही जे सिडे वाडोवन वचो 100 सीड जावो अशें म्हणून हांव देवाल्या मागता मुखा वेले तिगे सिडीन तूं तिणें शास्त्रीय संगीत गाव तशें जावो म्हणूनय हांव देवाला मागता आनी वेदिकेर आशिल्ले पुराय गण्य व्यक्त्यांक म्हगेल मोगाचो नमस्कार दिता देव बरें करूं देव बरें करूं विदुषी वसंती आर नायक
आता आमच्या मुखेल सेऱ्या तावन म्हणजे मिस्टर नितीन कुटुंगळ हांचे तावन दोन उतरां. अ फ्यू वर्ड्स फ्रॉम मिस्टर नितीन कुटुंगळ. Hello, everyone. Good evening to all of you. It really is a pleasure to be here, especially this launch of Olare, because I think this is my 50th Konkani mix album that I'm mixing, and I can certainly tell you that this is one of my favorite and one of my most intimate work. You know, because a lot of time, a lot of investment, a lot of precision has gone into the making of the CD. And Shilpa, the first time I'm listening to Shilpa was nearly 7 years back when I did a mix for Roshan. And I asked, who's the singer? I want to get her to sing for one of my works, in a South Indian work. And Roshan told me it's a girl named Shilpa, and she's a known singer over here. But then we couldn't work then. It's after 7 years that I'm getting to work with Shilpa. And I have to say, she truly is a shining star. This is not any mascara polish because she's got me here. Yeah? This is from the heart. She is genuinely a very unique singer, and she's done an exceptional job in this album. All the singers who have sung in this album have done an exceptional job. And hats off to Shilpa and her husband, Roshan, Joels, and everyone who has been a part of this album. And hope you guys make this album a big success, buying the CDs, promoting Shilpa. She's a singer among y'all. She's one of the best Konkani singers that we have over here. So I want all of y'all to take initiative and, you know, bring the CD out, bring the album out, and all the effort that has been put into it. At the end of the day, you, the listeners, are the heroes. We are just the produce. We produce the music for you. You listen to it. You make it a success, you make it a failure. You are the judges. So I implore that you listen to the music, all the songs, please find time. And God bless this album. God bless everyone who's here. Thank you. वापरबायची उतरां बाब नितीन कुटुंगळान कोणाक गोत्तू ना. बाब नितीन कोडयाळचो न्ही. बाब नितीन केरळांतावन येता. तो कोंकणी उलयना तरी आदल्या वर्सा जाल्ल्या 7वो जागतीक कोंकणी संगीत पुरस्कारान बेस्ट मेल सिंगर अवॉर्ड ताणें आपणायला. देखून ताका ह्या वेळार आमी परबी पाठयता. ओलारे बोवापुरबायची कवळी हांगासर तयार जाल्या, पूण ताच्या फाटल्यान सबारांनी वावर केला. जावं ते लिरिक्स, उतरां, ह्या ताळो आनी म्युजीक आनी मिक्सिंग मास्टरींग मुस्त काम ताच्या फाटल्यान केलां. देखून तांकां आतां बाय शिल्पा कोटिना तशेंच बाब स्टीफन कोटिना मान करूंक आशेतात. हांव नांव आपयतां, दयेकन तुमी हांगासर फुडें येवचें आनी बाय शिल्पा कोटिना आनी स्टीफन कोटिना हांचे तावन तुमचो मान स्विकार करचो. पयल्यान पयलें सोबीत उतरां गुंतोवन हांगासर ह्या कवळेक दिल्यांत बाब लॉयड रेगो ताकोडे, दयेकन तुमी फुडें येवचें. आमी ताळयांचो आवाज दिवचें, तांकां ह्या वेळार अभिनंदन पाठोवचें. दयेकन तुमी फुडें येवचें. आनी मानेसीन आयरीन डिसोजा भोव सोबीत उतरां गुंतून ह्या कवळेक तांणी दिल्यान तांकां ह्या वेळार आमी अभिनंदन पाठोवया. तशेंच ह्या कवळेक सोबीत ताळो, तांचो सोबीत ताळो दिल्ले आसात बाय लिडविन कुटिना, बा प्रकाश डिसोजा, बाब रॉबिन सिक्वेरा, बाय मीरा क्रास्ता, बाब जेरोम कुएलो, तशेंच ह्या ओलारे मैनाळी मनशेक आपलो ताळो दिल्ले आसात